पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डाजी हे आता देशाचे आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले असतात आणि त्यांच्या निवडणुकीमुळेच आम्ही दिल्ली गेल्ले आणि त्यांना आम्ही गोंयच्या मार्फत त्यांचे आम्ही अभिनंदनूय केले फुलां वगैरे दिवन त्याकाच लागून आम्ही सगळेच जण गेल्ले. कित्याक आतां तुमी गोंयान न्यू प्रेसिडेंट पयले सो डिस्कशन गोवा त्यांच्या मध्ये तुमचे डिस्कशन ना तशें कारण कशें आसलें की ते इतली गडबड आसली त्यामुळे वेगळें अशें डिस्कशन कांय जावना आमी तांकां मेळ्ळे आणि पण त्यानंतर मागीर मुख्यमंत्री आनी दोन्ही उपमुख्यमंत्री आनी पंतप्रधान हांची आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे देशभरान जे मुख्यमंत्री आसात तांच्या बरोबर प्रधानमंत्र्यांची बैठक आशिल्ली. एज अ BJP प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट आनी विशय तुमी गोंयच्या म्हणला तुमच्या सेंट्रल ना कशें आसा की म्हणलें न्ही हांवें की अध्यक्षांची नवीनच निवड जाल्ली थंय त्यामुळे तशें वैयक्तीक मेळून तेंचे कडेन अशें उलोवप वगैरे अशें कांय जावना तांकां आमी फक्त विश केलें आनी तशें व्हडलेंशें डेफिनेटली कितें आसत जाल्यार मेळूंकूच जाय कारण अशें कशें आसा आमचे भारतीय जनता पार्टीचें सदोदीत वेगवेगळ्यो मिटींग वगैरे ज्यो आसतात त्या निमित्तान वचचें पडटात. अजून तरी तशें कांय तांचें हें ना कारण हालींच ते आमचे सिटीजनशीप अमेंडमेंट एक्टाच्या संदर्भान आमी जी रॅली आयोजीत केली त्या रॅलीक ते गोंया भितर आयिल्ले आनी त्यामुळे हालींच एक म्हयन्या पयलीं येवन गेले त्यामुळे परत बेगीन येतले अशें ना अजून.